2000 ते 5000 रुपया चौखंड मीटर ह्या रेटान सध्या आल्तिनोवेल्या एका खासगी बंगल्यातल्यान जमनीचे व्हडा प्रमाणात बेकायदेशीर रूपांतरण चल्लां असो घणघणीत आरोप काँग्रेसीन केला। आम्ही सत्तेर येतकीर ही सगळी बेकायदेशीर रूपांतरणां रद्द करून जमीन परत आसा तशी करतले अशी शिटकावणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान दिल्या। जमीन रूपांतरणाच्या नावान सरकारान गोंय होलसेलात विकपाक काढला असोय आरोप गिरीशान केला। तशेंच नगर नियोजन मंडळाची 163वी बसका 16 ऑगस्टाच्यान अजून मेरेन फुडें वचत आसा, तरीकय तिची इतिवृत्त कशें कितें तयार जाता असोय प्रश्न ताणें विचारला। There is so-called 163rd board meeting of the town and country planning. आता ह्या टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग बोर्डाची मिटिंगेक बरोच व्हडलो सस्पेन्स आसा। ही मिटिंग पयली पावट 16 ऑगस्ट 2018 जाता। मिनिट्स तयार जाता पूण मिटिंग एडजन जाता। आता म्हाका खबर ना खंयच्या रुल्स ऑफ मिटिंगे बसता। सो दिस इज द फ्रॉड ऑन द पीपल ऑफ गोवा। दिस इज द कंप्लीट फ्रॉड, इट्स कंप्लीट इलिगॅलिटीज that is happening in Goa. So एक कसले हें चल्लां, फक्त सुटकेस टू सुटकेस घेवपा खातीर गोंय आयज होलसेलान सेल जाता आनी गव्हर्मेंट टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग कॅनॉट इनवायट पीपल टू फॉर कन्वर्शन आनी ही इलिगॅलिटीज आयज गोंय काबार करपाची जी चालू आसा, जे मास स्केल कन्वर्शन जे चालू आसा आनी ते फुकट जायना। तेणी म्हणटा आसतना सांगलां की केस टू केस, सुटकेस टू सुटकेस बेजीस। आनी आयज जो रेट आमकां आयको येता, ऑफिशियल रेट तेणी अनावन्स केला, अनऑफिशियल इज अनडिक्लेअर रेट। आयज खुबशे बिल्डर्स जावं खुबशे जे लँड हें करता आमचे कडेन उलयतात, रेट 2000 ते 5000 पर्यंत चलता डिपेंडींग ऑन कायंड ऑफ लँड। सुटकेस टू सुटकेस 2000 ते 5000 रुपया पर स्क्वेअर मीटर। आणि हे सगळे डील सुटकेस टू सुटकेस खंय एक्सचेंज जातात? आल्तिनाचेर एक सर्किट हावसा कडेन एक प्रायवेट बंगलो आसा एक व्हडल्या कंपनीचो। आमी हेजे पयलीं वॉर्निंग दिल्ली की जो कोण लँड कन्वर्शनाक तुमी अनऑफिशियल पैसे जावं ऑफिशियल पैसे फारीक करतात, तुमी सगळे त्रासांक पडटले की काँग्रेस सरकार जेन्ना केन्ना सरकार सत्तेर परत येतलो तेन्ना ही सगळी आमी केस टू केस घेवन बसतले आनी सगळे हे परत कॅन्सल करतले, सगळे जमीन आमी रिस्टोर करतले। ही प्रत्येक डील आमी एक्सपोज करतले आनी आमचे प्रॉमिनंट आर्किटेक्ट आनी आमचे स्पोक्समॅन बाप्तोलियो डिसोजाच्या लिडरशिपीच्या अंडर थोडे प्रॉमिनंट हितून भितर इंजिनियर आसतले आनी एक कमिटी आमी अनावन्स करतले ह्या 2-3 दिसां। आनी ही कमिटी गोंयचे लोकांक जेंका कोणाक हें आसा त्या लोकांची सगळी घराणी आयकतले। जी ज्यो केसीस जाल्ल्यो आसात त्यो केसीस फिजिकली विथ मिडिया आमी ते प्रत्येक कडेन वचून विजीट करून हें कन्वर्शन खंय जालां तांकां आमी एक्सपोज करतले। भलायकी खात्यांत चडशे उमेदवार वाळपयचे सिलेक्ट जातात आणि वीज खात्यांत अभियंते कुडचड्यावेले। म्हटल्यारूच सरकारी नोकर भरतेत व्हडलो घोटाळो जाला तेन्ना हाची पुलिशेच्या गुन्यांव अन्वेषण विभागान चवकशी करची अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या। जे रिक्रुटमेंटाक एक ट्रान्सपरन्सी लागता, रिक्रुटमेंटाक एक प्रोसेस लागता, हे सगळ्यो प्रोसेसीस मॅन्युप्युलेट केल्यो वयतात आनीक पयलींच कॅन्डिडेट ठरयतात आनीक एक एम्प्लॉयमेंटाचो फार्स गोंयांत BJPच्या गव्हर्मेंटाक सर्रास चालू आसा। जे मॅरिटाचेर भुरगे आसात ते सिलेक्ट जायनात आनी जे भुरगे एक तर ते पयशे दितात जावं ते सारके मिनिस्टरांक क्लोज असतात ते सिलेक्ट जातात, थंय मॅरिट आनी हें कांयच लागना। नाजाल्यार हेल्थाचे सगळे मेजॉरिटी भुरगे जे सिलेक्ट जातात ते सगळे वाळपयच्याच मतदारसंघाचेच कित्याक जातात? म्हणजे हे सगळे ही हुशारकी तेन्ना बाकीच्या मतदारसंघांक कित्याक पळोवपाक मेळना? आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जेन्ना रिक्रुटमेंट जाता तेन्ना सगळे भुरगे हे कुडचड्या वयलेच कशे पास जातात? आमी मागणी करतात क्रायम ब्रांचा कडेन की इमिजिएटली सगळे दस्तावेज रिक्रुटमेंटाचे एंटायर प्रोसेसाचे डॉक्युमेंट्स, क्वेश्चन पेपर्स, आन्सर्स पेपर्स हे सगळे त्यांनी इमिजिएटली
ताब्यात घेवपाक जाय, कारण हे व्हडलें स्कॅम आसा. पणजेच्यान खबराकार सुशांत गांवस आणि व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब.